नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र। आता पळोवया कांय वेळची खबरो। सान भुरग्यांचेर अत्याचार करप्यांक आता खर शिक्षा जातली। हे विशींच्या सध्याच्या कायद्यात बदल करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला। हालींच इंदोरांत 4 वर्सांचे सान चलयेचेर अत्याचार जाल्लो। तातूंतल्यान जनक्षोभ वाडून कायद्यात बदल करपाची मागणी मुखार आयिल्ली। जम्मू काश्मीराच्या कथुआत, उत्तर प्रदेशातल्या उन्नाव आणि गुजरातातल्या सुरत जिल्ह्यात हालींच बलात्काराच्यो केशी जाल्ल्यो। ह्या घडणुकांनी सरकाराक कारवाय करपाक भाग पडला। हो आदेश आता राष्ट्रपतीची मान्यताय घेवपाक धाडटले। सध्या आशिल्ल्या IPC, CRPC, एव्हिडन्स ॲक्ट आणि पोस्को बलात्कार कायद्यात हे बदल केल्यात। बायलेचे बलात्कार केशीत आरोपी आशिल्ल्या कमीत कमी 7 वर्सां बंदखणीत घालताले, ते आता 10 वर्सां केला। ती उपरांत वाडून जल्मठेपूय जावपाक शकता। 16 वर्सांचे सकयल्ले चलयेचो बलात्कार केल्यार 10 वर्सां बंदखण फरमायताले, ती आता 20 वर्सां केल्या आनी ती आता गुन्यांवकारी जितो आसा मेरेन वाडपाक शकता। 16 वर्सां सकयल्ले चलयेचो सामुहीक बलात्कार केल्यार गुन्यांवकाराची उरलेली पुराय जीण बंदखणीत काडची पडटली। 12 वर्सां सकयल्ल्या चलयेचो बलात्कार केल्यार खर कारवाय करतले। गुन्यांवकाराक कमीत कमी 20 वर्सां बंदखण फरमायतले आनी ताका पुराय जीण बंदखणीत काडची पडटली। 12 वर्सां सकयल्ले चलयेचो सामुहीक बलात्कार केल्यार पुराय जीणभर बंदखण फरमायतले। 16 वर्सां सकयल्ले चलयेचो बलात्कार वा सामुहीक बलात्कार केलो जाल्यार गुन्यांवकाराक आंतरीम जामीन दिवपाची वेवस्था आसची ना। बेगोबेग तपासणी आनी ट्रायल। सगळ्या बलात्कारांच्या केशींचे तपासणेक आता वेळ मर्यादा घातल्या। ती 2 म्हयन्यां भितर पुराय जावपाकूच जाय। सगळ्या बलात्कारांच्या केशींची ट्रायल लेगीत 2 म्हयन्यांनी पुराय जावपाक जाय। बलात्काराचे केशीत अपील केल्यार ती भायर मारपाक 6 म्हयन्याची वेळ मर्यादा दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। उदका शिवाय आमकां तोडफोडून मरपाक परवानगी दिवची, कर्नाटकांतल्या कांय शेतकारांनी राष्ट्रपतीकडे मागपाचें थारायलां। म्हादेव उदक तंट्यावयल्यान हे नाटक मुखार आयलां। हे शेतकार दिल्लीक वचून 3 दिसांचें धरणे आंदोलन करतले। त्यान पयलीं राष्ट्रपतीची भेट घेवन तांकां निवेदन दितले। कर्नाटकात फुडल्या म्हयन्यांत वेंचणूक जावपाची आसा आनी भाजपाक म्हादयच्या प्रस्नाचेर समस्यांक तोंड दिवचें पडटा। ऑगस्टांत लवाद ह्या विशयाचेर तांचो आदेश दितले। मात कर्नाटकांतल्या शेतकारांनी प्रस्न तांच्या हातांत घेतला। ते राजधानी दिल्लीत 3 दीस आंदोलन करपाचे आसात आनी ह्या प्रस्नाचेर राष्ट्रपतीकूय मेळपाचे आसात। ह्या प्रस्नाचेर तांणी कर्नाटकांतल्या वेंचणुकांचेर बहिष्कार घालपाचें थारायलां अशें दिसता। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोंयचे दर्यादेगेर वेव्हार करप्यांक एक खाशेली सुचोवणी। फुडले 2 दीस दर्यान मातसो खवदळ्ळो आसतलो। मोठी मोठी ल्हारां येवंक शकता, देखून लोकांनी सावधगिरी बाळगुची। ल्हान व्हडी घेवन नुस्तें मारपाक दर्यांत वचचें न्ही, संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या। 21 एप्रिलाक अदीमदी दर्यो खवदळटलो अशें सल्लागार समितीन सांगलां। 2 ते 2.5 मिटराची ल्हारां उसळपाक शकतात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। लोकांनी फावो ती जतनाय घेवपाक जाय अशें डिझास्टर सेलाचो मुखेली उपजिल्लोधिकारी रोशेल फर्नांडिसान सांगलां। तशेंच नुस्तेकारांनी आनी हेर लोकांनी ह्या 2 दिसांक दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी एमपीटीन दिल्या। हे शिटकावणेक लागून गोंयचे ट्रॉलर नुस्तेमारी करपाक दर्यांत वचूंक नात। We have received a advisory from INCOIS, that is the organization responsible for giving the warnings regarding the sea waves. In that warning, they have said that from today, 10:30 onwards till tomorrow, 22nd of April, 23:30, there is a possibility of high waves. The height of the waves could be 2 to 2.5 meters. So the advisory says that the smaller crafts should not venture into the sea, as well as the pleasure activities may be suspended during this period. This is my advice to all the people who are in a low-lying area also to be take caution during this period. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम। विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार। पळोवया फुडल्यो खबरो। मोपा विमानतळ केंद्र सरकाराचे अखत्यारीत येना, तरी नागरी उड्डाण मंत्री ह्या विशयाचेर उलयलोच कसो? गोंयची पिकावळ गोंयकारांकूच पावना, मागीर मोपावेल्यान खंयची पिकावळ निर्यात करतले? केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूच्या वक्तव्याक गोवन्स फॉर दाबोली ओन्ली संघटनेन खर आक्षेप घेतला।
गोंयची सद्याची आनी फुडारांतली हवेतली येरादारी पळयल्यार 2 विमानतळां अर्थीक परिस्थितीत बसनात अशें जाणकाराचे रिपोर्ट सांगतात अशें फादर एर्मिटो म्हणटा. तो सांगता मोपा कार्गो हब करतलो म्हूण. कार्गो हब करतलो म्हूण तो सांगता, पूण GMRचो मास्टर प्लॅन सर्वे रिपोर्ट सांगता that they are satisfied with the cargo facilities at Daboli. So why there is need of cargo hub at Mopa? आणि आसता सिट्युएशन आसा त्या प्रमाणे आमी कितलो फार्मर्स प्रोडक्ट भायलो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता, आमचोच पावना देखून भायलो हाडटा आनी आमचें आनी कितें एक्सपोर्ट करपाचें उरलां तें ताणें सांगचें. तो म्हणटा गोंयकारांक मोपा जॉब्स जातले. आमकां जाणूंक जाय खंयचे कडेन बरयल्लें आसा, खंय क्लॉज घातलेलो आसा. हो एग्रीमेंट गोवा गव्हर्मेंटान GMR कडेन केला. त्या एग्रीमेंटाचेर खंयचे कडेन बरयल्लें आसा की गोंयकारांक हे जॉब्स दितले म्हूण. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. डेअरीच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या वेव्हाराचो तपास करचो अध्यक्षान निलंबित केल्लो डेअरीचो वेवस्थापकीय संचालक मागता. गोवा डेअरींतलो अंतर्गत वाद खोल खोल पावत आसा. तातूंतल्यान भ्रष्टाचाराची बरीच पाळमुळां भायर येवंक शकता. सहकारी संस्थांक भ्रष्टाचाराचे दोंबळे कित्याक दसता हें हातूंतल्यान कळटलें. हें राजकारण फाटल्या कांय दिसा सावन चल्लां. पयलीं संचालकान वेवस्थापक भ्रष्टाचार करता अशें म्हणिल्लें. आतां वेवस्थापकान ताची चवकशी करची अशें मागलां. ह्यो कागाळी आयले उपरांत सहकारी निबंधकान साबार मशिनां घेतल्यात ताची चवकशी करपाक चार्टर्ड अकावंटंट नेमला. आनी आमी मागला कितें गेल्या 10 वर्सांची इन्क्वायरी करची हांवें मागलां आनी पूर्णपणे हांव ताका फाटिंबो दितलो. गेल्या 10 वर्सांची इन्क्वायरी करची. जी एलिगेशनां जाल्यां व्हिडिओ क्लीप हे हांव मान्यच करिना. म्हजें न्हूच जालें तें कोणी तरी म्हाजो फोटो घेतला, मागीर वॉयस घातला आनी करप आनी त्या वॉयसानूय कांय ना हें व्हडलेशें. हांव तें मान्य करिना आनी फूल म्हजें कॉपरेशन आसतलें. इन्क्वायरी करपाक फूल कॉपरेशन आसतलें. तशेंच संचालका आड अविश्वास थाराव घेतला ताची वेवस्थापकान म्हायती दिल्या. 8 जाणां संचालकांनी जो तो रजिस्टराकडे दिल्ले तेंच्यांनी रिक्विजिशन बाबा स्पेशल मिटींग काडून आमचो नो कॉन्फिडन्स मोशना खातीर हें करचें म्हणून. आनी ताची 26 तारखेक आसा. भितर MD कांयच अधिकार नासता. हे सगळे रजिस्टराचे मनीस येवन करता. रजिस्टराचे जे रजिस्टरान नेमल्या हरीश नायक म्हणून ते येवन तो कंडक्ट करतलो मिटींग आनी ते प्रमाणे तेजे जे इलेक्टेड डायरेक्टर आसा त्या संदर्भात तेजेर ते निर्णय घेतले. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. काँग्रेसवाल्यांनी सरकाराचे स्थिरतेचेर उलोवपाचे भानगडीत पडचे न्ही. तांणी आपल्या पक्षाच्या फुडाऱ्याकूच सांबाळचें. सध्या उपचारा खातीर मुख्यमंत्री प्रदेशात आसलो तरी सरकार पयलीं सारकेंच कार्यरत आसा. पूण कांय विरोधक सध्या पाडसावयले कुवाळे जाल्यात. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन म्हळां. बोगमाळ्यांत मोविनान कांय उदरगतीच्या प्रकल्पांच्या कामाचें उक्तावण केलां. त्या वेळार तो उलयतालो. मोविनान सुमार 35 लाखांच्या 16 प्रकल्पांचें उक्तावण केलां. ओपोजिशन जशें अफवा उठयता हुंयचें काम बंद उरलां, हुंयचेंच काम बंद उरलो ना, हुंयचे मिनिस्ट्रीन फायल क्लियर जावना. वयल्यान तेणें पावर डेलिगेट केला. आमकां एवरी फायल आमकां फायनान्स डिपार्टमेंटा वयता ती एवरी मिनिस्टर अप टील 2 crore आमकांच अधिकार आसा मंत्र्यांक. आनी जी 3 member कमिटी केला तांकां अधिकार आसा 10 crore सँक्शन करपाक. आनी बाकीचे ऑन डे टू डे बेजीस ही इज मॉनिटरींग. सो हितून कितें फंक्शनींग जायनासतना उरलें. हे बेश्टे ते अफवा उठयता. हांव काँग्रेसी कडेन एकूच मागता, तुमचे आमदार आहात तांकां सारके राखून दवरा. फुडले इलेक्शन येता म्हणल्यार फुडले पार्लिमेंटरी इलेक्शन आहल्यार तांची संख्या गोडी कमी जायत. आमची कमी जावपाना पूण आमची वाडटली. इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्टेट हें बांदकामाचें काम जेन्ना म्हाका दिसता कंप्लीट जातलें गोंय दुसरेच भाशेन दिसतलें. म्हणचे जे आमी म्हणटा वन ऑफ द बेस्ट प्लेसीस इन इंडिया. ऑलरेडी गोवा इज अ ब्रँड बाय इटसेल्फ. इट वील बिकम अ सुपर ब्रँड. एज इट इज प्रत्येक जाण गोंयान येवपाक सोदता. फ्लायट खंयची फ्लायट पळय फूल येता. पयलो अशी बरीचशी परिस्थिती नासली. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. भौशीक रस्तो आडायलोच कसो ते खातीर परवानगी दिली कोणे. मिकी पाशेकून सरकाराचेर फार पेटयला. कोक फळ महोत्सवा खातीर मडगांवच्या रवींद्र भवनाकडलो रस्तो आडयला. ते फाटभुंयेर आदलो मंत्री चाळवला. मात नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान सगळे आरोप भायरल्या.
रस्तो बंद करपाक सरकारान परवानगी दिल्या म्हूण मिकीन सरकाराचे बरेच तासला, पूण विजय सरदेसायन हे सगळे भायर मारला. मिकी उलयता ताका कितें तथ्य आसा आनी तो अर्थ नाशिल्ले उलयता अशें विजय म्हणटा. आयज आमी एप्रिला म्हयने आहा. फ्रॉम जानेवारी टू एप्रील हे तिसरें फंक्शन जालें रस्त्यार. तिसरें फंक्शन जाता. आमी ट्रेडिशनल फंक्शन कोण ऑर्गनायज करता म्हणजे कांय हरकत ना. आनी वी फॉर फातोड्डा म्हणटा तेमी हें चिंतपा न्हू मिकी तेंचेर कावंटर म्हणून तेंचे इव्हेंटाचे कावंटर म्हणून. मिकी इव्हेंटाचे कावंटर ना. आमी इव्हेंट करता पूण कायदे वेरी करूंक जाय. हो रस्तो पब्लिकाचो, डिस्ट्रिक्ट रोड तो नॅशनल हायवे तेंगता. लोक हे विलेज आसा ते विलेज वयता, हे विलेज आसा हे स्टेट आसा दुसरे स्टेटा वयता. आनी म्हाका दिसता म्हाका आयज हे त्रास पडले देखून हांव आयज तुमचे सभे बरोबर मांडटा. लोकांकूय कळपा जाय गोंयचे परजेकू म्हज्या दुसऱ्या म्हज्या मतदारसंघाचे पयलींचे लोटलेचो, रायचो, बोरयेचो तो सगळो लोक ते सायडीन येवपाचो, तो हुंयच्यान येवपाक वयता. बारीक समज कोणाकूय चवकशी करपाची, कोणाकूय विचारपाचें. कलेक्टर ना, कोण SP सावथ ईस्ट SP ना, DSP ना, कोणाकूय विचारपाचें. आनी लायसन्स परमिशन पासून दिलें सरकार आतां प्रेशराचेर दिलें म्हणून आतां हांवें आयकलां ते भाशेन तिका एक्सायज डिपार्टमेंटान सोऱ्याचें दिलें म्हणून परमिशन दिलें म्हणून आयकता. बाबा हो सरकार खंयची परिस्थिती चल्ला म्हाका खबर ना. एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्टेटाचो तेजें शेत घेतलो आहा तिका आमच्या मुंगूल हायवेचेरू. ते शेताक करा मरे, ते शेत कित्याक घेवन दवरलो आहा. हे सरकाराक लॉज ह्या डिपार्टमेंटाक लॉज ह्या रस्त्याचेर तुमी लायसन्स आल्कोहोल लायसन्स लॉज. मिकी शेनवारा स्टेटमेंट दिवप हे आतां सदांची वस्त जाल्या मरे. तो रावता की आमी ताका रिएक्ट जावचें. रिएक्ट जावप दीस स्टेटमेंट इज नॉट इवन वर्दी ऑफ रिएक्शन. कोंकण फ्रूट म्हणटा जें आहा तें लोकां मनी व्हरप, तें ऑर्गेनिकली केल्लें फळ आमचे गोंयकारपणाचो प्रतीक हो लोकां कडेन पावोवप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी आमी हे दबाज्यान करतात. हे मिकीचे असले लोकांक ताचे दोळे फुट्टा आसतले. म्हाका दिसता कितें आमचे एक इंग्लिशीन एक सेयींग आहा, रॉटन एपल म्हणटा तें आसताच. तशें आतां काजवाचें आमी कितें आहा, काजू एपल म्हणटात बरें आहा ताचे आमी उर्राक करतात, निरो करून पितात. रॉटन 1-2 एपल आसतात. मिकी तसलें रॉटन एपल ताचेर तें उलोवपाचें गरज ना. कोण ते मनीस हे भाड्याचे बैल मरे. मिकी म्हणटा भाड्याचो बैल, ताका कसोय स्टेटमेंट काडूंक लावंक जाता. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडेच्या नव्या बाजार संकुलाचो बेगीन उपयोग करचो. बाजारांतलें गचाळपण सोंपोवन थंय बरी शिस्त हाडची. गिरायकाक सध्या पार्किंगाची समस्या सतयता ताचेरूय सकारात्मक विचार जावचो. नवे पालिका मंडळ सत्तेर येतकीर हे चालीक लागतलें. बाजाराक येवपी लोकांनी आस्त उक्तायल्या. पुराय बाजारात कांयच सारकें नाशिल्ल्यान लोकांचो हांगा घुसमट जाता. हांगा लोकांक भितर भायर सरपाक सारकी वाट ना आनी विक्रेत्यांक सारकी सुवातूय दिवंक ना. पार्किंगाचो प्रस्न तर वेगळोच. तशेंच पाकीट मारतात तांचेर आनी चोरांचेर नदर दवरपाक बाजारात CCTV बसोवपाची गरज आसा. मार्केट हें वेजिटेबल वेगळें आसपाक जाय, फीश मार्केट वेगळें आसपाक जाय आनी बाजार आमगेलो वेगवेगळो आसपाक जाय. हें आमगेलें प्रामुख्यान तेजेर विचार करचो. आमचे जे कोण आतां निवडून येतले ते जेणे करून तेणी म्हणटा खास करून तेंचे लोकांचे बाजार म्हणटा गर्दी आसपाक जाय, पूण ताका एक सिस्टम आसपाक जाय. आतां जेन्ना आमी फुलाच्या बाजारात वतात तेन्ना सगळीं फुलांच आसूंक जाय, थंय दुसरें कितें आयटम आसपाक जायना. तशेंच फळां जी आसा ही फळांचो बाजार जो आसा हो वेगळो आसपाक जाय, क्लीन आसपाक जाय. खंय एकामेकाक कश्ट येता हे जाता, लोकांक भरपूर त्रास जाता. हांगा आतां तुमी बारीक पळयल्या जाल्यार पार्किंग हांगा वेवस्थाच ना. पार्किंग वेवस्था हांगा कशाय कशी आसा. आतां हांवें गाडी हांगा दवरल्या सो म्हाका गाडी काडपाक चान्स ना अशी परिस्थिती आसा. थोडे लोक आयज हांगा बसता, थोडे लोक थंय बसता. सो डिसिप्लीन खंयच मार्केटान ना. सो म्युन्सिपाल्टीन म्हाका दिसता गेल्ल्या एका टर्मान हें कांय केलें ना. सो आतां आमी एक्सपेक्टेशन दवरपाचें की नवी जी बॉडी येतली, नवी जी म्युन्सिपाल्टी जातली तेणी ही सगळी सुदारणा हांगा करची. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. भारतीय प्लंबिंग संघटनेन 2 दिसांचें अधिवेशन गोंयांत आयोजीत केलां.
ह्या महिन्याचे 27 आणि 28 तारखेक ही कार्यावळ बांबोळेच्या दोतोर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातली. संघटनेच्या 24व्या वर्धापन दिसा निमतान अधिवेशनाचे आयोजन केलां. देशभरांतल्यान आयिल्ले साबार क्षेत्रांतले जाणकार ह्या परिसंवादाक हाजीर आसतले. कोयर व्यवस्थापन कशें करप ताचेर ह्या वेळार चर्चा जातली. Basically, all the topics are very friendly, like rainwater harvesting system, hot water using solar system, hot water generation using heat pumps, 24/7 water supply, how to manage these systems, then water efficient products. These sessions being very friendly, I think all professionals, all educated people who can come. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. काय अणभव जीणभर याद उरता. मडगांवच्या क्रिकेट मोगी भुरग्यांक असोच एक अणभव आयलो. न्यूझीलंडाचो आदलो क्रिकेटर मॅथ्यू सिंक्लेरान तांकां 2 दिसांचें प्रशिक्षण दिलें. थळाव्या किंग्स विद्यालयान प्रशिक्षणाचें आयोजन केल्लें. मॅथ्यू आंतरराष्ट्रीय मळार कसोटी आनी वन डे क्रिकेट खेळ्ळा. कुट्टरे रामनगरच्या किंग्स स्कुलात क्रिकेट प्रशिक्षण शिबीर आयोजीत केल्ले. 50 वयर भुरग्यांनी ह्या प्रशिक्षण शिबिरात वांटो घेतिल्लो. हे शिबीर 2 दिसांचे आसतले. भुरग्यांक सामक्या ल्हान वयातूच प्रशिक्षण दिवपाक जाय अशें आदल्या न्यूझीलंड क्रिकेटरान ह्या वेळार सांगलें. to study cricket, funny enough. And, you know, you're seeing all these players when they finish up their international career, they go straight into coaching jobs. You know, so I guess for me is, you know, how are they to give back to grassroots cricket, you know? I've done that. I mean, I've got an 8-year-old and a 7-year-old, so I'm quite comfortable with working around those age group kids. I guess it's a question of how you talk to the kids, because you don't want to get too technical with them. A big part of my coaching is about enjoying the game. Today's session helped us to improve our game. It mostly focused on our basics to make strong basics, and opportunities like this motivates us to move forward in cricket. It helps us to improve our mistakes. The focus was on both batsmen and bowlers. So I think Sinclair is a good coach, and he helped us and motivated us. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावात. देव बरें करूं.